काल आज आणि फाल्यां. नमस्कार. काल आज आणि फाल्यां ह्या सोबीत कार्याक तुमकां बरो येवकार मागता. आज आमी पैण ह्या पैणा पटली एक काणी ही उलोवच्या खातीर आमी हांगासर आसा. आनी हांगासर म्हज्या बगलेन आसा बाब लेस्ली रेगो, बाब रोशन आंजेलोर आनी बाब मेल्विन पारीस. आनी आतां हांव तांचे कडेन थोड्यो गजाली करतलो. ह्या पैणाच्या पटली काणी ते आमच्या मुखार उक्तावण करतले. पयल्यान पयलें हाचो प्रोड्युसर निर्मापक आसा मेल्विन पेरीस. मेल्विन पेरीसाच्या ताची पतीण नीटा पेरीसान हें निर्माण केलां अशें आसा. पूण मेल्विन बाबूच तसो निर्मापकय वय. हांव पयल्यान पयलें तुमकां मेल्विन पेरीसाची वळख आनी ताका तुमकां प्रस्तूत करता. मेल्वी, ही एक आलोचन पैण म्हणल्यार एक पिंतूर हाडीचें म्हणल्यार आलोचन खंयच्या खातीर आयली? सत्य सांगचें जाल्यार हांवें केदाळ्या चिंतूना एक फिल्म काडिजे म्हूण सांगून. पट्टा एका 6 वर्सां पयलें हांवें कॅन्सर पेशंटा खातीर एक नायट केल्ली फादर मुर्लजांत. आनी त्या नायटा तवळ संगीत निर्देशक जोएल पेरेरान म्हणजे म्हणलें, मेल्विन तुजी थोडीं पदां इतलीं बरीं आसात, तुका एक सोबीत मुवी काडी येता म्हूण सांगून. पूण त्या विशयांत हांवें चड गमन दिल्लें ना. कित्याक म्हळ्यार कोंकणींत एक मुवी काडचें म्हळ्यार सुलभाचें काम न्हय. हांवें गमन दिवंकच ना, ह्या चिंतूंकच वचूंक ना त्या विशयांत. पूण आदल्या वर्सा आमच्या कोंकणींत एक पिंतूर आयिल्लें अस्मिताय. तें पळोवन भायर येताना 2 जाणांनी म्हजे कडेन विचारलें, मेल्विन तुजें केदाळा म्हणून. हांवें म्हळें तुजें केदाळा म्हळ्यार खंयचें गे म्हूण विचारलें. देखून म्हणालें तुजें फिल्म केदाळा येता म्हूण सांगून. केदाळा जोएल म्हजेर सांगत आसुल्लो आनी ताणें जोएलान म्हाका म्हळें, मेल्विन हांवें तुका सुमार तेंपा पयलीं सांगिल्लें, तूं काडल्यार खंडीत सक्सेस जातलोय आनी तुका पाठिंबो दिवंक हांव आसा म्हणलो. जाल्यारय हांवें तें मतीक सिरियसली काणी येलें ना. उपरांत जानेवारी 1 तारखेर आमी कुटुंबाची सांगाता मेळटाना म्हज्या भावान विचारलें, तुमी कितें पिक्चराचें अशें उलयताल्यात, कालें जालें. हांवें ताका सांगलें तितलें सुलाभ हें पिक्चराचें काडचें, पिक्चर काडचें म्हळ्यार इतलो पयसो जायचे ताका. देखून ताणें म्हाका धैर्य दिलें, म्हज्या कुटुंबाच्या हेर सांज्यांनी धैर्य दिलें. तशें कितें देवाक हांवें करचें म्हूण नासलें कोण ना. त्याच दिसा हांवें डिसायड केलें आनी जोएलाक फोन केलें आनी 15 दिसां भितर जोएलाची स्क्रिप्ट आनी काणी रेडी जाली. पूण आतां एक मुवी काडचें जाल्यार कितले लाख रुपये जाय पडटात. आतां तुज्या घरच्यांनी कुटुंबाच्यांनी सांगलें आनी तुका कोणें एक फातर उडयलो, तुवें हा म्हूण डिसायड केलें, अस्मिताय एक तुज्या मतीच्या पड्ड्यार आसली एक सक्सेस जाल्ली मुवी फाटल्या वर्सा अशें म्हणटाना एक सुलाबान काडया म्हणल्यार बरें जालें. पूण दुडू इतलो वट्टू करचें ल्हान एमावंट न्हय. एक मुवी काडीचे ताच्या उपरांत ती लोकां मेरेन पावयचे जाल्यार परतून ताच्या फाटल्यान आमी पयशे खर्चचे पडटात. हाच्या फाटल्यान कशें तुका तितलें धैर्य आयलें तितले पयशे वट्टू करूंक? म्हाका वट्टूक जाल्यात गी म्हणली गजाली आसा. म्हाका धैर्य म्हळ्यार ह्या आदी हांवें व्हडलीं कार्यां केल्लीं आसात. जावं म्हणजे 50वी नायट, 52वी नायट, 100वी नायट. आनी ह्या वखदां म्हाका आदार दिल्ले जायते जाण आसात. आनी हांवें खंयचेंय कार्य हें केल्लें खंयच्याय एका बऱ्या कामा खातीर. आनी त्या वरवीं लोकांक म्हजेर भरवंसो आसा आनी हांवें कितें बसायिल्लें हांवें तें करून दाखयिल्लें. तेंच न्ही ह्या आज दिता फाल्यां दिता म्हणून न्ही, ते खंयच्या दिसा तो शो जाला त्याच दिसा हांवें म्हजें उतार हांवें दवरलां. तशें जाल्यार म्हाका एक धैर्य आसलें की खंडीत लोकांचो पाठिंबो म्हाका आसतलो म्हूण सांगून. आनी फिल्म काडचें म्हळ्यार एक कमर्शियल संगत म्हणून जाता. आमच्या कोंकणींत एक नाटक करचें जाल्यारय ताका एक स्पॉन्सर जायच. प्रस्तूत परिस्थिती तशी आसा. पूण म्हाका कित्याक की म्हज्या हितेशींचेर भरवंसो आशिल्लो आनी हांवें चिंतलें थोड्यांक हांव संपर्क करतलो अशें
प्रिमियर शो दवरून कांय तरी आयवज कलेक्ट करून हाका कमोवक जावचे बरी करतलो. नाजाल्यार कोंकणी फिल्मांत जावं ते ल्हान बजेटीचें जावं दी व्हडल्या बजेटीचें जावं दी कोणेय पयशे फाटीं काडूंक म्हणले बरी जायना. टिकेट विकून म्हणी खंडच साधना. अशें करीत आसलें न्ही MLB. आदले फावटी आमी कॅन्सर फंड म्हणून केलो. तातूंत फादर मुल्लराक लागीं 50 लाखां लागीं म्हळ्यार 45 lakhs कोण वट्टू करून दिले. हांगा तुवें एक तुजो शो करचो पयलें आनी तातूंत तावन एक 50-60 लाख रुपया वट्टू करचे आनी त्या पयशांनी एक बरी मुवी तयार करची आनी लोकां मेरेन बारी सुलभान पावोवची. अशें कित्याक चिंतलें नाय तुवें? तें म्हज्या मतीक येवना तशें खरी येता म्हूण सांगून. आनी हांवें सांगलें न्ही तुका ही एक संगत अशी घडोवन गेली की म्हळ्यार हातूंत हांवें चडीत कांय तकली दिवंकच ना. हांवें म्हज्या हातांत मुखांत कांय देवाक हें फिल्म जायचें म्हूण नासलें कोण. आतां मुवी बरी करून आयल्या खंडीत. आतां लोकां मेरेन पावची एक गजाल आसा. व्हडली गजाल ती आतां तें सादारण पयलें कशें जातालें म्हळ्यार एक राखणाचेर एडवर्टीजमेंट दिल्यार पावताले लोक तितलो येतालो म्हणून कांय न्हय. पूण आतां सोशल मिडिया म्हळ्यार ते लोकांक पावोवची गजाल बारी कश्टांची आनी एक सस्टेन करची गजाल तांकां परतून ते ओड हाडची गजाल. आतां हें पळयता म्हणटना म्हाका लेस्ली कडेन उलया म्हूण दिसता. लेस्लीन जॉयला सांगाता काम केलां. जॉयलान नाका एक स्क्रिप्ट आनी बारी सोबीत करून बांदून हाडलेली रीत 22 दिसांनी ही मुवी तांणी सगळी शूट जाल्या. म्हळ्यार एक दीस एक घंटो एक वेळ बरें ती प्लॅन करून त्या प्रमाणे ते मुग्दून आयल्यात. आनी सगळी मुवी लेस्लीन एक बरो एक ताच्या भितर कशें म्हळ्यार ताच्या खांदार घेवन सगळे रोल अशे वेल्यात. लेस्ली म्हाका सांगता ते मुवी प्रोड्यूस जाल्या उपरांत आनी त्या मुवीचे एक प्लस पॉयंट तूं खंयचो म्हूण म्हणटाय? एक इल्ली पाठभूंय दी ताची लोकां खातीर म्हळ्यार ताच्या काणी सांगूंक आमी ताची पैंडाची काणी आनी देन वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ युअर मुवी? पैंड भोव सुबीत चिंतपाचेर उबें जाल्लें. मेल्विन पेरिसान हें पिक्चर काडचें जाल्यार एका संगीतकाराच्या जिविताचेर काडिचें म्हणल्यार विनंतेकाल. जॉयल पेरेरीच्या ग्रेस्त अनुभोगान तातूंत हांव पाती येता अस्मितायेंत ताणें कितें काम करून ताका मेळिल्लो अनुभव आसा आनी ताची भास, ताची संगीताची जणवाय, ताची भास आनी स्क्रिप्ट कितें म्हळ्यार पयलें आमी नाटकान सांगता काम केलां. ताणें नाटक रचिल्लें आसात आमी सादर केल्ल्यात. ते सगळें ताका अनुभोगाक हें पेंतूर एक भोव अपुर्बान रुपीत जावंक आदार जाला. ह्या ताजो अनुभव पाटलो ह्या पेंतुरा द्वारे सादर जाला म्हूण सांगी येता. कित्याक म्हळ्यार तो एक कोंकणींतलो आज देण्यांचो पुंजो. करेक्ट. इज अ ट्रेजर सारकें. कित्याक म्हळ्यार तितली नॉलेज आनी त्या तेकीच ताचें घालतेपण, मोवाळाय, कोणाय की दूख येनाशें सगळीं कामां करच्याच असलो एक बारी एक अप्रूप मनीस म्हणून हांव सांगता. आनी त्या खातीर हें फिल्म सगळें इतलें सोबीत करून आयलां. आज जाल्यार ही सगळ्या ग्रुपाची आमचे सगळे टीम प्रोड्युसर आसूं डायरेक्टर आसूं तें तांचें म्हणून न्हय आमच्या सगळ्यांचें म्हणल्यार उद्देशान काम करतात. आनी आमची गिरेस्त कोण ना ते आज अशें दिसता हर एक शो जाल्या उपरांत सगळे एक्टर्सां सांगाता मेळटात आनी सगळीं सोशल मिडिया खातीर काम करतात. धाकटे धाकटे रील करतात, इंस्टाग्रामाचेर, युट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर घालतात आनी सगळ्या थिएटरांनी जाल्ले तशें लोकांक मेळटात. ही पुरा गजाल हांवें येदोळ खंय पळोवना. म्हळ्यार इट इज एका घरचें टीम, सगळीं आवय बापूय, भाऊ भयणी, नात्रां अशें सांगाता मेळयला बरीं आसात. आनी हांगा आनी एक गजाल जाल्याली आसली. ही गजाल म्हणटा कितें म्हळ्यार एक अस्मितायेंत आसलेल्यान जयलाक मेळिल्ली जणवाय, ताची नातल्यारय ताची स्वोन जणवाय. तो एक संगीत गुरू, भोव चड ताची जणवाय संगीतांत आसा. दुसरो तो बरो वाचपी, बरो बरोवपी आनी डायलॉग्स बरोवंक वता आसात. एक गजाल बरो संगीतकार आनी ताच्या सांगता आनी एक गजाल काल्या म्हळ्यार ह्या मनशान मेल्विनान ताच्या हातान चावी दिवन ऑलमोस्ट केलें म्हळ्यार हांव एक रेस्ट करता म्हळ्यार बरी तितलो पत्तीवन ताचेर सोडला आनी पत्तीन कांयच वांदे जायनातले बरी ताणें तें काम केलां. त्या देखून ती मुवी तितल्या बरी आयल्या. रोशन आसा, रोशन एक बरो संगीतकार, संगीत निर्देशक, कितल्यागी कोळ्यांक ताणें संगीत दिलां
आनी मेलविनाची थोडीं पदां हांव चवथेंत पंचवेंत आसतना आयकून तांतली 2-3 पदां हांवें सांगिल्लीं मेलविनाक म्हाका केदाळे म्हळ्यार नॉस्टॅल्जिक हांव ती पदां आयकतना हांव त्या प्रायाक पाटी येता म्हणून तांतलें एक पद ताणें तातूंत घालां एक घालूं ना तें घालूं नाकांचें मेलविनाक गोत्ता बरीं पदां तीं. आतां म्हाका रोशनान सांगचें 40 आनी 5 वर्सांचे आदलें संगीत आनी तीं पदां रिमिक्स करून दिवचें आतांच्या लोकांक तुवें दिवचें आतांच्या भुरग्यांक तीं पदां लागतीत गी लागनात गी म्हणली एक गजाल आहली. तुज्या वयर खोल भोरा आसलो ह्या संगीताचो आनी तें खाण घेतना तुवें कितें चिंतलें कशें जाय तशें चिंतलें. पयले फावटी म्हाका जॉयल पेरान कॉल करतना आनी अशी मुवी आसा म्हणटना नर्वस जालो. तुवें तो म्युजीक करीचें म्हणटना फूल म्युजिकाची इंचार्ज तूं म्हणटना आनी की खबरलो मागीर तातूंत मागीर ताणें सॉंग्साची लिस्ट धाडली पयलें प्री प्रोडक्शनाक. ती सॉंग्स थोडीं पदां हांव काय ल्हान 5-6 वर्सांचो भुरगो आसतना ते जाळा केल्लीं पदां 1-2 मात्र इल्लीशी रिसेंटली म्हण सांगितली ती आतां सादारण 20-25 जालीं वर्सां. तेन्ना तुवें सांगल्या बरी त्या काय म्हणटात क्लासी सॉंग्सांक हर एकल्या लोकांक ती पदां गोत्तात गुणगुणतात. आतां तांकां मॉडर्न टच म्हज्या तांकी भितर हांवें दिलां. हांव हर एक पद करून जॉयला धाडटलो. जॉयलाचें अप्रुवल मेळ्ळ्यार मात्र तें पास अदरवायज परत्यान त्या पदाचेर रिवर्क करून परत्यान धाडटलो. कित्याक म्हळ्यार जॉयलान ताची मुवीच्या मुडा प्रमाणे ते कशें एक वसाजें तें पद ते टायम ड्युरेशनी आतां पयलें तुमकां गोत्तो सांग बरो पदां एक 6 मिनटां 5-5.5 मिनटां अशीं आसतलीं पूण हांगा इतलीं पदां आसतना 3 मिनटां 3 जावन 20 सेकंड त्याच्या भितर हांवें पुरा त्या पदाचो सार दिजे तें एक व्हडलें म्हाका चॅलेंज आहलें. पूण मेलविन अंकल केदाळे म्हणटा बऱ्या मनान कामाक देवल्यार पुरा आपापिंत कामां जातात म्हणून जावनूच गेलें. आनी एक रोशन ती सगळ्या पदांत एक ताणें शो दिवंक आसा खंडीत कॅन्सर एड कॉन्सर्ट म्हणून तातूंत कितलींय पदां कॅप्सुलान दिल्ल्या बरें दिवन आमकां अशें भोगलां कितें आतां हांवें प्रिमियर शो पळयला अशें भोगलां कितें तो एक संपूर्ण 2 घंट्याचो शो म्हणल्या बरें आनी सगळें तें 7-8 मिनटाच्या भितर मुक्त जालां. तितलें सोबीत करून दिजें जाल्यार ती धाकटी गजाल न्ही आनी सुलाभाची गजाल न्ही. आनी त्या दाळे आयकल्लीं पदां आतां रिमिक्स करून दिताना ओरिजिनालिटी सुकान आसतना आतांच्या टायमाक जाय जाल्ले बरें तुवें दिल्ली गजाल आहा न्ही तें मुखल्या दिसांनी कोण भुरगे ह्या आमचे प्रेक्षक पळयतले ताची तुका क्रेडीट बिलकुल दितले तें आसा. मुवी 20 तारखेर सुरवात जाली. आज 4 दीस जाले. शुक्रार शेनवार आयतार आनी सोमार आयच्या दिसाचे 4 वरांचो शो पडयाळांत फूल जाला. 7 वरांचो शो आतां जाते आसा ताची सगळी खबर आमकां ना. येदोळ ह्या 4 दिसांनी जावन जाल्ली प्रगती म्हळ्यार लोकांची गजाल तुमकां कितें सांगता. मेलवी तूं कितें म्हणटाय. सुरवेल्या पयल्या दिसाचे प्रतिक्रिया पळयतना ती कशी भिरांत दिसली. 4 वरांच्या शोक चड विशेश लोक नासलो पूण 7 वरांच्या शोक लोक आयलो. पूण एक कारण आसा सकाळीं सांगतात की आमकां पिक्चरां येवंक आसा पूण भुरग्यांक एग्जाम भुरग्यांक परीक्षा आसा एक तर तुमी आमच्या भुरग्यांक ट्युशन दी आमी पिक्चर पळोवंक येता तशें सांगले जापी मेळिल्ले आसात. पूण एक बरोसो आसा की मुखार आतां परवा परीक्षा जाल्ल्यानंत आनीक चड लोक येतलो. पूण कालच्या दिसा आमकां एक बरो बरोसो मेळ्ळा. सोनवारा काल दोनी शोज फुल्ल आसले आनी आज 4 वरांचोय शोय फुल्ल आसलो. 7 वरांचो म्हाका रिपोर्ट आनी मेळ्ळाचे मात्र इधर मेळोना. आज सोमार जावन 4 वरांचो शो थिएटरान फूल जाला म्हळ्यार लोकांक पावला म्हणजे गजाल आसा एक. आनी सडाव जावन ह्यो मुवीज कश्यो जातात म्हळ्यार सुरवेच्या लोकांक वचून इल्लें सांगचें पडटा पळयली बरी तुवें पळय देच म्हणून. आनी हें जातें आसा काम तशें म्हणटना पोरवांच्या ब्रेस्तार शुक्रारच्या उपरांत जावंच्यो गजाली आसात त्यो एक पॅराडिम शिफ्ट जातले कंडापटे लोक पळयतलो अशें म्हाका दिसता. आतां हांगा मात न्ही दुसऱ्या थिएटरांनी जाता ताची एक जानकारी लोकांक पावोवचे. खंयच्या थिएटरांत खंयच्या वेळाक मुवी जाता ताचे टायमिंग्स तुमकां गोत आसतले न्ही लेस्ली एक तेय सांगचे लोकांक तुमी. फिल्म
आता येदोळस सोशल मिडियाचेर आनी फरक कळिल्ल्या प्रमाणे कुंदापूर आसा, सुरतकल आसा, ताजे उपरांत उडपी आसा, पुत्तूर आसा, मंगळूर आसा, इतले कडेन शोज चलतात, सगळे कडेन 7 वरांचेर आसात. दुसरी बारीक सूक्ष्म संगत आनी अभिमान पावचे तसली गजाल. आतां हांव पिंतुरांचो येयल्लो पिसो मोदें एक घडी सगळे शो बुक माय शो तूं करी येता, एडवान्स बुक करी करी येता. काही तांच्या नशिबान सीट्स आसात जाल्यार थंय वचून गेल्यार मेळटात. वय दुसरें कितें म्हळ्यार एक भारी गजाल. आतां आमी खंयचेय पिक्चर पळयतना हांव जरी तर पळयता ते रेटींग बरें आहा, अभिप्राय कशी आहा, ताजे रिव्यू कशे आहात म्हणून, नातल्यार म्हाका टायम वेस्ट म्हणून बघता. हे फिल्म हांव आसा म्हणून न्हय, हांवें पयलो शो पळयत आसतना इवन नटन केला वय जाल्यार एक क्रिटीक जावन, एक व्हिवर जावन, एक फिल्म पळोवनसो प्रेक्षक जावन पळयलें. आनी निमाण्या घडये हांव त्या फिल्मा सांगताच पाशार जावन गेला. म्हणजे त्या फिल्मा सांगताच म्हजें पळोवन गेलां, तितले रितीर इम्पॅक्ट दिवंक तें फिल्म सकलां. हें काळ जाता हांवें सांगचें. दुसरी गजाल, प्रेक्षकांत न्हू तुमी आयकलां, बरीसांनी आयकलां, कालच्या दिसा आमी हे सेकंड टायम पळोवचे. ऑलरेडी 4 दिसा भितर एका कितले दोगा तेगांनी हांवें आयकलें, म्हाका शॉक जालो. आमी हे सेकंड टायम पळोवचे. ही प्रगती विशेष जावन विस्मीत करता. आनी मस्त जाणांनी सांगलां आमी पळयता. आनी हे म्हणले मनीस कांय सादे अशे न्हय, ते थोडे जाण शिकपी, थोडे जाण मॅच्युर्ड, थोडे जाण एज्ड मनीस. ते म्हणाले आमकां परतून ही मुवी पळोवंक जाय. हे देवातावन आमकां सगळ्यांक मेळचें, तें अप्रूप तशें जावचें 100%. आनी कोणें त्या दिसा प्रिमियर शो रावन येतानाय उठोन येतानाय म्हळ्यार आमकां परतून पळोवंक जाय. अशा लोकांक म्हणा जाल्यार परतून पळोवची गजाल आसा न्हय, ती सुलाभाची गजाल न्हय. खंडीत न्हय. इंडियाच्या भायर दुसऱ्या गांवांनी मुवी प्रिमियर शो जावन दी ऑर थिएटरांनी कशें प्लॅन केलां? गल्फांत आतां सांगले बरी येवच्या सर्व गल्फ राष्ट्रांनी ही मुवी येतली. खाली डेट्स मेळोवंक बाकी आसात, कित्याक म्हळ्यार सेन्सर जावंक आसा. सेन्सर जाल्या उपरांत ते डेट्स दितात. दुबय, अबुधाबीक, UAE ऑलरेडी सेन्सर जालें आनी ऑक्टोबर 13 एकाच दिसा दुबयंत तशें अबुधाबींत ह्या पिक्चराचें स्क्रिनींग चलता. त्या उपरांत कटार आसतलें, मस्कट आसतलें, बारेन आसतलें, कुवेट आसतलें, सौदी मात्र आनी हे जे म्हाका सौदी जावंक पुरो. गल्फ सोडून उपरांत कॅनडांत टोरंटो, मिसिसागा प्लस वँकोवर आनी UKंत लंडन, ताचे उपरांत आयर्लंडांत, ऑस्ट्रेलियांत ब्रिस्बेनांत ऑलरेडी डेट फिक्स जाल्या म्हाका, आनी उरले कडेन उलोवणें चलत आसा. मुंबईंत ह्या दिसांनी उलोवणें मिटिंगांनी पुरो आपोवन आसात. तशेंच बँगलोरांत. देखून फुडल्या दिसांनी हे फिल्म गोंयांत येदोळ आमी करचे भशेन चिंतूं ना. ह्या फुडें आमी चिंता पडटले त्या गांवांत वचचे. आनी एक युरोपाच्या दुसऱ्या गांवांनी पळयचे कितलो आसा ताचेर रंदून आसा. आयर्लंडांत आनी UKंत आमचो फिक्स जाला. जर्मनी कांय जावंक. आतां मेलवी ह्या मुवीक चडून कितली बजेट चिंतली, त्या बजेट भितर उरलाय गी, ताच्या की भायर जाला गी, पयशे वट्टूक करूंक कशें केलें? ते हांवें सांगायचें गे हांगासर. कशेंय जाता. म्हाका जयलान एक 30 to 35 लाखांची बजेट दिल्ली. आतां येदोळ 40 आनी 5 उतरल्या आनी कांय चड आसचें ना. खंडीत हांव ते वजें वोवंक सकतो लावन बघता. पूण एक संगत आसा. म्हाका पयले फावटी म्हजो एक हितेशी आसा. ताणें म्हाका तो US पावल्लो. ताका ही हांव फिल्माक देवला म्हणटाना ताका शॉक जाल्लो आयकून. ताणें म्हाका म्हळें, खालें तूं फिल्म काडटाय गय? खालें फिल्म काडचें म्हळ्यार बायले भुरग्यांक वाटेर घालचें म्हणलो म्हाका. देखून हांवें सांगलें वाटेर घालची संगत येना. मागीर तुमी बरें आसचें म्हाका काल्याक, तुमी बरें इश्ट हितेश आसचें काल्याक आमकां सांबाळूंक न्हय. येदोळ तुमी सांबाळला, फुडेंय आमकां सांबाळा म्हळें. सो धैर्य काण गेलें. तशें त्या धैर्यान कुमोक मेळ्ळी, थोडी कुमोक मेळ्ळ्या, येदोळस मेळ्ळ्या. आनी खंडीत जावन टिकेट बरें सकडी लोकांनी टिकेट दिवन
टिकेट खाण घेवन फिल्म पळयले नंतर कांय तरी नश्ट जाय नासले बरी आमकां जातालें म्हणचे बरो आसता. अनेक गजाल आसा नश्ट जावचो ना. नश्ट जावचो ना. लोक येवची पुरो लक्षणां दिसतात की तांबडा मुवी तितली बरी आसा. जर्नी ऑफ ए म्युझिशियन आनी ताचे संघर्ष इतले सोबीत करून बांदून हाडल्यात की त्या देखून ती मुवी मस्त बरी जावन वयतली. एक सोबीत फायन ड्रामा तो खंयी आडकळना. एका दाडा तुका ते 2.5 घंटे 2.5 घंटे बसलेले कुसकुटाचेय तुका इल्लें बोर जालें एक जांबा आयकाडया अशें ना. एक्चुली थिएटराचे मस्त इंस्टाग्रामांत तांणी व्हिडियोज घाल्यात ते काळोखांत काडलेले तांकां कळना पूण ते इतले तल्लीन जावन पळयतात ते मुवी पळयतना कळटा. म्हाका विचारूंक आसलें आनी एक सवाल म्हळ्यार आतां मुवी काडचे कितले कश्टाचें गे लोकां मेरेन तें पावोवचें तितलेंच कश्टाचें. आमचो लोक आतां सादारण कितलो गी लाख आसा तितल्या लोकांक पावोचें. तुमकां दिसता की आमी तितल्या लोकांक जर पावल्या या पावना जाल्यार कशें पावतात ताच्या फाटल्यान कर्स आसा. पर्टिक्युलरली डिजिटल मार्केटिंगाक आज डिजिटल मार्केटिंगा थ्रू सोशल मिडिया सोडून दुसऱ्या कशेंय लोकांक पावूंक लाभ न्ही. पूण तें कशेंय केल्यार जायना. ताका टार्गेट ग्रूप जियोग्राफी पळयचें एज हें पुरो पळोवन घालचें पडटा. ताच्या फाटल्यान बजेट तुवें चिंतलाय की फिल्माचें बजेट तुवें 45-35 चिंतलाय सगळे चिंतात. ताच्या उपरांतली गजाल आसा पळय ती कश्टांची. एक्चुअली ताच्या विशयान हांवें सिडीत गमन दिल्लें ना पूण आतां म्हाका ताची दूख दिसता. हय पूण एक म्हाका एक बरो आसलो काले म्हळ्यार आमचे कोंकणी खंयचेंय कार्य जावं दी आमच्या इगर्जांनी आमच्या सकट इगर्जांनी म्हळ्यार कली कोंकणी प्रोग्रामां जाल्यार आमच्या इगर्जेंत आमकां पाद्र्या बांदून सपोर्ट मेळटा. आनी ह्या खातीर आमी पाद्र्या खातीरच म्हूण एक स्क्रिनींग केल्लें. कित्याक म्हळ्यार जर तर तांणी आमची पाट तापोडली आनी लोकांक तांणी सांगलें आमकां खंडीत जावन लोक मेळोवंक कश्ट ना. आनी ह्या दिशेन आमी काम केलां. आमी 2-3 म्हयन्या पयलें सकडी फिरगजांक आमी विजीट केलां पाद्र्या बांगडे रिक्वेस्ट केलां आनी तांकां सांगिल्लें कालें म्हळ्यार तुमी पयलें पिक्चर पळया. पिक्चर तुमी पळोवन तुमची ओपिनियन तुमी लोकांक सांगून लोकांक आमकां धाडचें बरी खरा म्हूण सांगून आनी ह्या दिशेन आमी मेटां काडलें. थोडी आमकां थोडो आमकां बरो मेळ्ळा. वजन पुरा पाद्र्याबांनी बरें ओपिनियन दिलां. वय वय आनी हर एक इगर्जेन वाचून सांगतात. आनी आमच्या लोकांचेर रंदून आसा जावं येत वाडे सांगाता मेळोवन वा संघ संस्थे सांगाता मेळोवन कांय आमकां पाठिंबो दिती तर हें फिल्म 100 दीस धांवणावंक कांय त्रास जावचे ना म्हूण म्हाका भोगता. हांगासर हांव एक संगत सांगूंक अशें रायटर्स खाला म्हळ्यार हें पिक्चर आज इतलें बरें आयलां जाल्यार खंडीत जावन हाची चड आनी चड श्रेय वता जोयल पेरेरी. ते आमी सगळें एक टीम जावन काम केलां आनी सकड आसलें एवढो सांगिल्लें बरी हें आमचें म्हणलें हें म्हजें न्ही मेल्वीन पेरिसाचें न्ही हें सगळें आमचें फिल्म म्हूण सांगून काम केलां. एका सकाळीं 6 वरांर आमचें शुटींग जालें. जोयल 5:30 वरांर ते आसतालो आनी तितलें डिसिप्लिनार हें शुटींग जालां. म्हाका सावन तुरे वडपा म्हळ्यार चिंतालो कशें करता म्हूण सांगून म्हाका 15 मिनटां रावतना उबें रावतना पुरो जातालें. सगळो दीस उबें रावपाचें तितले कश्ट ताणें काडल्यात. इज अ जिनियस. म्हज्या हाचे प्रमाणे एक आमच्या प्रेक्षकांक सांगचें मेल्विनाचे दोगी पूत आनी तांचें कुटुंब आयर्लंडांत आसा. आयर्लंडांत स्विडनांत आसा आनी जोयलान हांगा इतलें परा काम करतना मुवी जाल्या उपरांत मेल्वीन बारे आरामेर 1-1.5 म्हयना कुटून स्विडनांत वचून रावन आयला. म्हळ्यार कांय एक फिल्म कोणाचें म्हणल्यार बरी. ताच्या फाटल्यान जर तर जोयल नातलो जाल्यार हे मुवी ह्या लेवलाक पावती नातली. एका मनशाचेर पातयेवची गजाल आसा त्या खातीर मेल्विनाक हांव शाबास म्हणटा. म्हळ्यार जोयलाक तितलोय पातयेवन 1-1.5 म्हयनो वचून आरामेर स्विडनांत रावन हे आयला म्हळ्यार जोयलाचेर पातयेनी प्लस एट द सेम टायम मुवी फर्स्ट क्लास जाल्या आनी हांवें खंय करचें ना म्हणलें तरी पातयेनी दोनी त्या दोनी गजालींत मेल्वी हांव तुकाय एप्रिशिएट करता जोयलाक एप्रिशिएट करता. तातूंत एक कारण आसा. आतां म्हजो आनी जोयल असो संबंद फाटल्या 30 वर्सां जावन आमी सांगाता आसा. म्हणजे इतल्या नायटांक इतल्या कॅसेटींक ताचे उपरांत रोशनी मेळ्ळा. रोशनी आमच्या सांगातात मुखार येवनूच आसा. तशें जाल्ल्यान ती आमचो आनी म्हजी एक सवकत आसा एक संवय आसा. हांव एक काम एका मनशा कडेन हांव दिल्यार हांव मदें हात घालिना. मदें हांव हें दोशिना तांकां.
कित्याक म्हळ्यार म्हाका तांचेर भरवसो आसा, तांच्या कॅपॅसिटीचेर म्हणून तूं तें कित्याक म्हळ्यार तुज्या नायटांनी हांवें जावं दी लेस्लीन मस्तू चड MC केला, आमकां ते एक्सपिरियन्स आसा. एक फावटी दिवन सोडलें जाल्यार यू डोंट बॉदर, मागीर आमचे पतीने आसता. त्या देखून ह्या पतीनेनूच अर्दे म्हाका दिसता मुवी ह्या मट्टाक येयल्या. म्हाका लेस्ली कडेन उलोवंक आसा. लेस्ली, ह्या मुवीचे जर्नी जाली, संगीत जालें, संघर्श जाले, एक फ्लो जाले, हें पुरो प्लेस पॉयंट. ह्या काणयेक आनी एक प्लेस पॉयंट आसा, विच इज द एंडींग ऑफ इट. त्या विशयान तुवें उलयचें. तशें म्हणून काल जाता म्हणून लोकांक सांगचें नाका. आय वॉन्ट यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ इट यू गॉट टू. ही खाणी या एका कलाकाराची जिणी ती पाठतळाचेर वता, रिवर्स स्टोरी. म्हणजे अंत्याचे एक दृश्य सुरवेर आसा आनी ताच्या उपरांत ती काणी मुखारून वता. आनी ती वेता आसतना पयल्या हाफांत म्हणी चड कांय ताजी एक झळक प्रेक्षकांक बगूंक मेळची ना तितली. पूण इंटरवॅलाच्या उपरांत ही सगळी काणी प्रेक्षकांक ओडून धरता. कित्याक म्हळ्यार तातूंत सस्पेन्स आसा, तातूंत थ्रिल आसा, तातूंत जिवीत आसा, तातूंत सोबाय आसा, संगीत आसा, रंगीन आसा, सगळें आसा. आनी त्या निमाण्या घडये पर्यंत, निमाणे दृश्य जाता पर्यंत त्या सगळ्या फिल्माची सोबाय लिपोवन आसता. आनी ताका तेकीच येदोळ आमी जावं दी ह्या हेर प्रेक्षकांनी पळयल्या प्रमाणे मस्त होगळीक कलाकारांक दिल्या. सगळीं तरणी कलाकारां, सगळीं न्ही मस्त तरणी कलाकारां आसात. आनी आमी पुराय तरणेच म्हण येता, कित्याक आमकां फिल्माचो कांय व्हडलो म्हजो पयलो अनुभव. हांवें दुसऱ्या रितीर काम केलां, पयलो अनुभव. देखून हांवें टीव्हीर जावं दी या हेर हातूंत काम केलां. आनी हांवें एका फिल्माक हिरोक वॉयस ओवर दिला, सगळ्या फिल्माक, आनी उरलें. पूण पडद्याच्या कॅमेराच्या मुखार केल्लें काम पयले फावटी तशेंच मस्त जाणांनी. आनी इतल्या सगळ्यांच्या त्या मोगा बांदांत आनी एका विश्वासान आनी एका उमेदीन हें पिंतूर तुमी पळया. आनी पळोवन जाल्या उपरांत तुमचो अनुभव वांटून घेया, तो वळ तुमकां कळटा. कित्याक आमी आज कितें सांगता फिल्मा विशयान तें आमच्या दादोसकायान फुमार जावन आमी सांगता. पूण तुमचो अनुभव आसा पळय, तो पळयल्या उपरांत मेळचो, तो प्रायसलेस. तो तुमकां खंडीत जावन भोगतलो. आनी तशें म्हणून 100 जण ही फिल्म लायक करतात म्हणून हें तशें जावंक साध्य ना. थोडे जाण आसा तांकां लायकच जावचें ना. ओके, कित्याक म्हळ्यार आमच्या घरांत एक गजाल आसा, सगळ्यांक पिझ्झा लायक, म्हाका नाकाच नाका, हांव लायकच करना. पूण लायकच जावचें ना म्हणली गजाल हांकां लागना म्हण दिसता लेस्ली. ऑफकोर्स सांगच्या खातीर तुवें सांगलें आसतलें, कांय तरी थोड्यो गजाली अश्यो न्ही अश्यो करी येता म्हण सांगता. 2-3 गजाली आसात, 2-3 गजाली आसात. म्हळ्यार हें काणी एक लागता, पूण हें सांगलेल्यान तरणाट्यांक एक रॉंग डिरेक्शन येता म्हणल्या कडेन थोडे सन्निवेश आसात. पूण रॉंग डिरेक्शनाच्या सांगता अशें केल्यार अशें जाता, तातूंत अशें करूं नजो म्हणलो पॉझिटिव्ह संदेश येता. तशें जाल्यार 1-2 गजालींनी दीस इज ओके, दीस इज नॉट ओके, हें अशें करी येतें, हें करनातल्यानी हें बरें जालां म्हणलें जाता सोड न्हू. थोड्यांक लायक जावचें ना तुज्या पिझ्झाची गजाल, हांगा जायना अशें आनी एक गूट आसा. आनी गूट म्हळ्यार ह्या सगळ्या पिक्चराची काणी हे एंड कितें जाता, तातूंत कितलें सस्पेन्स आसा. ह्या सगळ्या आमच्या एक्ट केल्ल्या एक्टरां पैकी हांव चिंता लेस्लीक आनी हिरोक मात्र गत्त आसलें, उरल्या कोणायकी कोणायकी गोत्तू नासलें. तांचो पात्र येताना ते मात्र तांकां एक्टींग करूंक आसतलें. शिवाय पिक्चराची काणी लेस्लीक आनी हिरोक दोगांक मात्र कळीत आसलें. आनी जॉयलाक आनी तुका वय म्हाका ऑफकोर्स आसलीच. पूण इतले विशय म्हजे कडेन उरल्या एक्टर्सांनी तोंडांतले भायर काडून ट्राय केला. न्ही क्रिस्टिके आसता न्ही, मागीर स्टोरी कायल्या म्हाका इल्लें सांग न्ही. हांव चिंता त्या खातीर तुमी कोणाकच सांगनातल्या ना, तुमच्या भितरल्यां की ती भायर वचूंकूच ना. आनी आतां आमसर न्ही कोणे मुवी पळयल्यात ती खंयच्याय कारणाक वचून भायर सांगनात, बिकॉज त्या सगळ्या मुवीचे थ्रिल सुकता. पयलें सांगल्यार सुकता म्हणल्या खातीर. आनी तांणी लास्टाचें ते पळयतना जस्ट एक 2 मिनटांनी काबार जाता तें. पूण 2 मिनटांनी काबार जालें हले. आनी तातूंत एक तांतल्या एका हिरोईनीन जॉयलाच्या दुयेंत रोल केला. ताणें
भायर येवन रडची गजाल आनी वय, आसा वय. तातूंत सडावो जावन 99% जण रडूनच भायर येतात वय. तितलें बरें रडलां तें वय. आनी तितलें बरें एक्टींग वय, ताचें वय, वय. ते ती आसा आनी तें आखेर जावचें समा. आखेर मे बी 2-3 मिनटांनी जाता वय. बट लास्टींग इम्प्रेशन एक वय. सोंड वेता वय. ती एक गजाल जाली आमी इतलें पुरा उलयलां ताच्या डॅन्सा विशयान आमी उलोवना इतलीं डॅन्सां इतले फर्स्ट कोरियोग्राफी केल्या आविलान वय. बारी सोबीत करून केला वय. आनी चारय जाणां हिरोईनी 4 जाणां म्हळ्यार हिरोईन म्हणजे दोगां हिरोईन एकलें इल्लें विलन एकलें भयण बट ती हिरोईना पर्यंत आसात सगळीं वय, वय. तांचे रोला सांगता तांकां डान्साक एक दिल्ली गजाल आसा त्या डान्सा विशयान कोणें म्हणी तुमी द ब्युटी ऑफ इट सांगात आमच्या लोकांक म्हणटा हांव. डान्साच्या सिनींत म्हाका ऍक्ट ना पूण तुवें उल्लेख केल्लो विशय बारी सूक्ष्म वय. कित्याक म्हळ्यार ताणें तितलें जरी practice तर हांव वेदीक पयलो चडला जाल्यार उलोवपी नट भाशण करता कार्यनिर्वाहक जावन न्हय बगर एक डान्सर जावन सो डान्साची केमिस्ट्री कितें म्हणले वयल्या भार म्हाका कळीत आसा आनी तांणी डान्स शिकोवन त्या कोरियोग्राफी ते कितें करूंक आनी तांतल्या तांतू मस्तपोटी एप्रील मेच्या त्या दगीच्या वेळार आमचें शुटींग आसलें आनी त्या आउटडोर शुटींग थोडे कडेन जाय अशें बरें वार येना त्या दगींत त्या डान्स ग्रुपाच्यांनी केल्लें परफॉर्मन्स एक्सलंट अल्टिमेट वय जावं Even- बरो व्हडल्या इंडस्ट्रींत व्हड डान्सर्स विविध रितीन कोरियोग्राफर्स सेट करून ते डान्सां करतात पूण हांगासर त्या भुरग्यांनी त्या सगळ्या टिमान केल्ले परफॉर्मन्स जायत्यांच्या होगलीक एक प्राप्त जाला Correct. आमकां ती डान्सां आनी पदां पळयतना भारी खुशी जाता आनी नेग गजाली आसा लेसली आविल डी क्रूज इज ए व्हेरी गुड कोरियोग्राफर बरो डान्सर सांगाता आज सगळ्या थिएटरांनी भारत सिनेमात जावच्या कामाच्या पटल्यानी तो मस्त थंय काम मॅनेजर मस्त जाल्लो जाता. वस्तू काम जाता ताचे तावन दोनूय कुशीनी मस्त समा, बरें समा, काम तेंचं जालां. नाही आसतना तांणी प्रॅक्टीस करतना हांव येतालो संजेचे केपेटी विजीट करूंक येतालो कितलो वेळ जाल्यार ती करेक्ट त्या देगींत प्रॅक्टीस करताली म्हाका आनी एक गजाल म्हळ्यार कितल्या बारीक मनशांनी डान्स करियत म्हण जालें जालें हांव त्या जाल्यार बारीक बारीक नातलो. आहलो. ताच्या वेळार ही गजाल लगभग 30 वर्सां आदली इल्ले पाय वड्या म्हणून चालले आसले. आता ही सगळी मुवी इवन फोटो आमी कॅमेरा यूज केल्लो त्या विशयान मस्त एप्रिशिएशन आसा कॅमेरामॅन त्यो टेक्निकल डिटेल्स तुवें उलयल्या कॅमेरामॅन इतल्या बरो आसलो की बारी सुस्नीकाय असो आनी भोव बारी सुबीत तरान ताणें चित्रीकरण केलां आमी यूज केल्लो कॅमेराचें नांव कितें एफएक्स ओके नाव आसेना तो कॅमेरा यूज बरो केला वन ऑफ द बेस्ट कॅमेरा आमी यूज केला आनी तो यूज केल्यान म्हळ्यार तर एक तांतू आमी कॉम्प्रोमायज करूं ना खंय टेक्निकल विशयांचेर आमी कॉम्प्रोमायज करूं ना तुवें ह्या मुवीक कितले की लाख रुपये घालात म्हणून सांगलें पूण तुका फादर मुल्लाराचें हॉस्पिटल जावं दी या मिरांदाचें फार्म जावं दी कालांगणाचें आंगण जावं दी या आनी खंयची इगर्ज जावं दी असल्यो सगळ्यो गजाली तुका लोकांनी दिल्यात खंडीत आनी तूं एक बरो कलाकार पयशां खातीर तुवें तुजी कला केदाळे विकूं न्हय तुका पयशा खातीर तुवें केदाळे करूं न्हय म्हणल्या खातीर हांव चिंता ताचें एमावंट धरलें जाल्यार एक 20-25 लाखांचे 25 लाख चड जातो दिताले ते पुरो तुका फ्री मेळना पूण फ्री मेळ्ळ्या उपरांत 50 लाख खर्चला ते दुसरे तशें इतल्या लोकांचें गुडवील मेळ्ळेल्यान ही मुवी तितल्याच गुडविलान मुखार येतली अशें हांव चिंता ओके लेस्ली आनी एक म्हाका सांगत जाय आसलें म्हळ्यार हे सगळे मुवी कशी तुज्या एका खांद्या वयल्या सुतांतल्यान पाशार जावन गेल्या थ्रू आवट तूं एक काल म्हणटात लिंक कोंडी गांच म्हणटात न्ही सगळें सांगात कणवून गेला आनी तूं हर एक कडेन सदां म्हणलें बरें आसलोय तुजें एक्सपिरियन्स कशें उरलेलें पुरा आर्टिस्टां कडेन बिकॉज तूं तांच्या मट्टाक तूं मलगडो सो टू से तुज्या की मलगडा आहले तुजी प्रायव्हटली ना पूण उरलेली पुरा भुरगीं तुका एक जयल तुज्या की मलगडो पूण तूं तो सोडल्यार नेक्स्ट महिला फातर तूं मागीर पुरा धाकटी पुरा ल्हान प्रायाची कशें तें तुका ती तांची मेच्युरिटी त्या धाकटे एजेचेर तितली मेच्युरिटी आसना पूण कशें बगलें तुका काम करता टिमान काम करता आसतना एक तें एटमॉस्फियर दुसरेंच आसलें हर एकल्यांक तांचो रोल तांचो पात्र खेळूंक आसा नेक्स्ट सेटाक तांणी रेडी जावंक आसा ही जबाबदारी आसल्यार थंयसर आसचे कॅमेरामॅन तांचे सगळो ट्रूप जॉयल आनी हो आमचो बेबीन आनी तो ते सदांय सांगत आसले आनी तशेंच आमचे सांगत आसचे सिनियर आर्टिस्टी
जावंक पुरो जेरी रस्किना, वय. ताजे उपरांत जॉस सिरेगो, जीवन वास, हे सगळे हेडल्यात विंगडान तूं हेडल्यात. आनी ते बरे कलाकार कलाकार भोव उसले कलाकार ते. वय, वय. त्या कलाकारांच्या अनुभोगांनी खंय कोणाय की आमी हेळल्ले म्हणून तांणी दाखयल्लें ना. ती भारी गिरेस्त काय. वय, वय. त्या देखून सगळ्यांक एक अपुर्बायेच्या एक हातूंत आमी केलें म्हणटात. आनी ताच्या फाटल्यान आमच्या फाटल्यान एकलो आमकां भारी एक आदार दिवन आसलो म्हणून सांगल्यार आमचो अब्बी. डेन्वर आनी अब्बी डेन्वर आमकां उदका ताका पुराय आसा जाल्यार अब्बी आमचे पुरो स्क्रिप्टाचें काम ही परत दिसानान पडद्यार आमी दिसता जावंक पुरो. पूण ग्रुपान आमी पळयता आसल्या डेन्वर वॉज काले जाकाफॉल डेन्वर जावन दी, मेल्लो जावन दी, आनी पुरो मस्त आमच्या सांगाता रावन मस्त आमकां हेल्प केलां, काम केलां. आनी सगळो ग्रुप ज्युनियर सिनियर म्हणली गजालच ना. आमी सगळे एका स्पिरिटान ते सगळे शुटिंगाचें काम संपोवंक आमकां आदार जाला. आनी त्या मलगड्या कलाकारां पैकी जेरीन जावं दी, जॉसीन जावं दी, जीवनान जावं दी, तांचो रोल इतलो सोबीत करून केला. आनी खंयी चड ना, खंयी उणें ना, तशें तितलो सोबीत करून केला. आनी तूं तांच्या सगळ्यांच्या सांगता ते पुरो रोल तुका डायरेक्ट कनेक्ट जाला. हिरो जाल्ल्यान ते. आनी एक पळय हिरोच्या विशयान सांगचें, तो भुरगो आमी ताच्या पयलें पळोवंकूच ना, ब्रायनाक पळोवना म्हण आमी पळोवना. खंय तावन गे आयलो आनी तो जॉयलान ताचें ऑडिशन काडून ताका तो रोल दिलो. ताणें इतलो सोबीत करून तो रोल केला. तो एक खंयच्याय भाशेच्या खंयच्याय फिल्माक एक हिरो जावन येतलो भुरगो. डान्सांत, उलोवण्यांत, स्ट्रक्चर, लुक्स, पुराच्या विशयांनी तो एक हिरो मेळ्ळो. हांव चिंता मस्त जाणां त्या हिरोच्या मोगार पडटात म्हणटात पळय, तशें एक एक विशय आसा. आमी फिल्माचे कॅरेक्टर दिसतना एक 5 जण, लेस्ली, जीवन वास, जेरी रस्किना, अल्बर्ट पेरीस, जॉस सिरेगो, हे 5 जण मात्र आमी त्या पयलेच विसरले. उरले सगळी आर्टिस्ट ऑडिशन आमकां एक्सेप्ट एक चेडूं भशेन म्हाका वळखीचें आसलें. पूण ताका जाल्यार आमी ऑडिशनाक काडना. कित्याक म्हळ्यार थ्रू ऑडिशनाक बँगलोरच्यान आयिल्ले DOP सांगाता एडिटर प्लस जॉयल हांव आसल्या. पूण आमी सर तांचेर सोडलें. कित्याक म्हळ्यार तांणी शुटींग करचें, ते कॅमेरामॅन तांकां कशें जाय तशें. सो आमी खंयच्याय तोळ आमी खंयच्याय विशयाचेर कॉम्प्रमायज करूं ना. हिरोक आमी सिलेक्ट करतना आनेकलो ताका कॉम्पिटेटर आसलो, तोय बरो आसलो, देखून आमकां 2 पटी तांकां ऑडिशन करचें पडलें. सेकंड ऑडिशनांत ब्रायन आयलो. आतां तुमी तांकां सिलेक्ट करतना देवर ओन्ली द आर्टिस्ट एका लेवलाची, पूण भायर येतना स्टार जावन आयलात. आनी तुमी कणिल्ले एकल्यात एका तांतल्या पैकी त्या स्टारान, एक्टरान, ह्या मनशान, ह्या चेडवान, ह्या चेडक्यान इतले जस्टीस केला मुवीक. तितलें बरें एक्टींग तांचे तावन भायर येता म्हणलें. उरलेले आमचे वर्सटायल, इवन लेस्ली जाल्यार नाटकांत मोस्ट एक्ट करून वतालो. पूण हांकां ह्या मान कलाकारांक ऑर सिनियर कलाकारांक कांयच सोडनासतना थोडे कडेन तांच्या किल्ल्या जडान तांणी एक्ट केला. आनी ल्हान एक झगडाचें एक सीन दिजे म्हणल्या खातीर दिल्या. आनी तूं सड्ड कांय कॉमेडी ना, व्हडलें हास्यें तशें दिसना. बट खंय मदें मदें एक जस्ट एक तोंड रून जावन वेता, सोडल्यार व्हडलो हांसोना. बट तशें म्हणून एकूच एक कडेन आतांच्या दिसांनी येयल्यो सगळ्यो मुवीज 16,000 तुळवेच्यो पळयल्यार आनी त्यो पुरा अश्यो येतात, कश्यो इल्ल्यो फन्नी येता टायप. ही ते कांय नासतना अशी फ्लो जाल्या. त्या देखून पीपल वील हॅव ए डिफरंट एक्सपिरियन्स अबाउट दीस मुवी अशें दिसता. आतां फायनली आमी आनी कोणें पळोवंक आसा तांकां एक उलो दिजे, तो हांव दिना. मेल्विन गी या लेस्ली लोकांक एक उलो पळोवच्या विशय. तुमी येदोळ सोशल मिडियाचेर ओपिनियन पळयल्यार जाल्यार धार्मिकांनी पळयता, भुरग्यांनी पळयता, स्त्री आनी दादल्यांनी तरणाट्यांनी पळयता, खंयच्या वर्गाच्यांनी सांगाता बसून पळयता, कुटुंबांनी सांगाता बसून पळयता. तितल्या अपुर्बाची पॅकेज देवाच्या दयेनसी तयार जाल्या. मनोरंजनाक मनोरंजन आसा, थ्रिल आसा, सस्पेन्स आसा, डान्स आसा, पदां आसात, संगीत आसात, भोव अपुर्बाचें संगीत, आमच्या रोशनाचे इफेक्ट्स आसात, बॅक स्कोर आसात. सगळ्या रितीर
हें तुमी फिल्म पळोवचें आसलें. आमी खंडीत जाणां वता इल्लीशी परिक्षेची गजाल आसा, त्या देखून मुसो जाणांक येवंक पावट जावंक ना म्हणून आसा. पूण आतां बुधवारा ब्रेस्तार उपरांत ह्या फिल्माच्या थिएटरांचे ट्रेंड बदलता म्हणल्यार आमकां खंडीत भरवंसो आसा. पूण मुख्य जावन कितें म्हणून सांगल्यार तुमी येवन हें पिक्चर पळयलां जाल्यार तुमचो अनुभव वांटून घेया. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकणी पिक्चराक आज वाडयचे या प्रेरीत करीचे या सपोर्ट करीचे जाल्यार आमच्या मात लोकांनी, तांतल्या तांतू मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांव लोकांनी. आमकां हेर भाशेचे, हेर वर्गाचे जावं दी गोंयकार या GSB ह्या हेर समुदायान तितलो प्रेरण या सपोर्ट मेळटलो. कोंकणी भास सगळ्यांची वय तरी आमच्या लोकांत चड आमकां मेळाचें पडटा. तशें मेळाचें जाल्यार तुमचो अनुभव, तुमच्या काळजांत तुमकां भोगप आसा पळय, तें तुमी 1-2 उतरांनी तुमच्या फ्रेंड्सांक माध्यमाद्वारे, सोशल मिडियातावन, तुमच्या फेसबुकार या इंस्टाग्रामार या व्हॉट्सअपार तुमी वांटशात जाल्यार थंयच पावता. तांतूंच एक जीक दिली जाल्यार कोंकणींतली एक नवी जीक जातली. मुखल्या दिसांनी फिल्मां करूंक मुखार येवंक आनी कलाकार परद्यार परजळून कित्याक राष्ट्रमट्टार या आंतरराष्ट्रीय मट्टार परजळूंक कलाकार आमचे तान उजूंक नजो. आनी असले एका पाठतळाचेर आमी तयारी करी येता. आनी हें फिल्म ताका एक मैला फातर जावन तयार जाला आनी तसो तो मैला फातर जातलो म्हणलो एक भारी एक विश्वास आमकां आसा. पूण तुमचो सहकार, तुमचें बेसांव, तुमचें बरें मन, तुमचें बरें उतार आमकां खंडीत जावन हांव मेळाचें तितलीच आमची विनंती. आमचे प्रयत्न केला, आतां तुमचो सहकार आमी आशेता. देव बरें करूं मेलवी, देव बरें करूं लेस्ली, देव बरें करूं रोशन. पटलो 1 घंटो सोडून आमी आमच्या प्रेक्षकांक सांगता, कोंकणी लोकांक सांगता आनी ह्या फिल्माचो मोग करतले सांगता. आमी करचिलो ह्या हप्त्यांत मस्त जण पळोवंक येतले आनी बिलकुल निराशी जावचे नात. तांतल्या तातूंत द सस्पेन्स विल बी द बेस्ट आनी ही मुवी मस्त क्लिक जातली. प्रादेशीक फिल्मांच्या मट्टाक राष्ट्रीय प्रशस्तीक वचोवंक पुरो अशें म्हाका दिसता. तुमी आमच्या सांगता पटले 1 घंटो रावला खातीर तुमकां देव बरें करूं. इतल्यार आमी आखेर करता. काल, आज आनी फाल्यां कार्ये. काल, आज आणि फाल्यां.